2 दिसा पयलीं आमी एक व्हिडिओ कर्नाटकासून एक आमकां व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणून आमी एक प्रेस घेतलेले आणि प्रेसान सांगलेले हेजेर सीएमान त्या मनशांचेर FIR करची म्हणून. आता आम्ही जेन्ना चौकशी काढली तेन्ना कळ्ळें तो देशपांडे म्हणून आमदार कोण तरी काँग्रेसचो जिखून येयला आणि तेजे कार्यकर्ते ते बोवाळ मारता इडली सांबार अच्छा आहे गोवा का लोक लुच्चा आहे असो. आमकां लुच्चा म्हणपाची गरज खंय. प्रत्येक हेतून पार्टीन लोक खंय ना खंय वयता आपल्या पार्टीक सपोर्ट करून आपल्या पार्टी जिखोवंक जाय याचो अर्थ. सगळे जाण गेल्ले आमचे हांगासून मिनिस्टर MLA सगळे गेले म्हणून आमकां गोंयकारांक लुच्चा म्हणूंक जाय कित्याक म्हणून हांवें म्हटलें आमकां म्हटला म्हणून तेजेर कितें तरी कारवाई जावपाक जाय म्हणून. कारवाई जावपाक लागून हांवें सांगून सुद्दां तेंच्यांनी कांयच करूना म्हणून हांवें ताका एक निवेदन म्हणून दिवपाक येयलें ताका दाखोवपाक येयलें की बाबा हेजेर तूं कारवाई कर. हांवें CD करून हें करून हाडला पेनड्रायव्हाचेर घालून हाडला ते हेका दितले हांव पुलीस DGक दिता आनी क्रायमान दिता. तो व्हिडिओ दिसान दीस व्हायरल जाता. अरे पूर्ण देशान आमचे नांवाची घाण जाता आणि तुमकां कांयच पडून वचूना. सबंद देशान आमचें नांव पिड्ड्यार जाता. इलेक्शन जातले खुर्ची सांबाळटले सगळे करतले तुमी आणि आमी गोंयकारांनी नांव बदनाम करून घेवपाचें. आमी गोंयकारांनी नांव बदनाम करपाचें. हाडा ते देशपांडेच्या कार्यकर्त्यांक हाडा हांगासर मागुनी आमची सॉरी. आमकां तुमचे जोशान तुमी होश कोता आनी आमकां नाका जाल्ले उलयतले तांकां काय म्हणूंक दिसूंक ना. आतां हांव लेटर दिवपाक येयलें कितें तरी CM सॅटर्डे हांगा घरा कडेन रावन कितें काम करता आसतलो म्हणून हांगा दिवपाक गेले एकटेच येयला. ते एकट्याक सुद्दां भितर घेवपाक हांकां भिरांत दिसता. तर फक्त सेक्युरिटी आसा. मागीर आतां हांवें गौरीशाक फोन केलो गौरीशान सांगलें सेक्युरिटी कडेन दी म्हणून. हे दोगो ताका फोन करून सांगूंक जाता न्हू अशें येयला आनी ते बोवाळ मारता ताका मातशें पळया म्हणून. लेटर ईमेल कर आनी हे मेल कर कित्याक म्हाका तुमचें लेटर तुमकां पावता काय ना ते कित्याक म्हणून हांव हांगासर मुद्दम दिवपाक येयलें आनी हांव एकटेच येयला. अशें न्हू की 144 लावपा सारकें पुलिसांक हाडून दवरता म्हाका हाडोवपाक सुद्दां. म्हाका अशें दिसता हेंचें हें निवेदन हांव कित्याक दिवंक येयला. खंय तरी आमच्या गोंयाचें कितें तरी उलयलां आनी म्हाका न्हू आमच्या गोंयकारांक खुबश्या लोकांक वायट दिसता म्हणून हांव येयला आनी अशें कितें गर्दी करपाक येवंक ना. ते आतां हांवें लेटर तांकां दिला सेक्युरिटी कडेन दिला. तेंच्यांनी ते हेतून एनवलपान घालून घेतला आणि ते सोमार पर्यंत ताका धाडून दिता. हांवें सांगलें तेच्या पयलीं ताका कळय गौरीशाक ऑलरेडी सांगलां हांवें लेटर दिवपाक येयल्लें म्हणून. ओके तुम्ही म्हटले ते देशपांडेचे कार्यकर्ते तो देशपांडे हो काँग्रेसीचो लिडर तो कोणाचोय लिडर असो. सेकंडचो काँग्रेसी लिडर त्याने गोव्यान काँग्रेसी पार्टी आसा तुम्ही काँग्रेस पार्टी वचून मेळ्ळे आनी सांगले की तुमच्या कित्याक मेळ्ळो तुका म्हाका सांग. म्हाका ह्या पार्टीक त्या पार्टीक मेळपाची गरज ना. खरें म्हणून जाल्यार ह्या पार्टीक त्या पार्टीक मेळपाची गरज ना. आमचो हेड ऑफ द फॅमिली सध्या कोण एक गव्हर्नर दुसरो चीफ मिनिस्टर. आमी एका निवेदन दिवपाचें न्ही आनी DGक कळयता हांव एका कळयता पुलीस स्टेशनाक कळयता क्रायमान कळयता. ते पार्टीक बिटीक सांगपाक ते सगळे एका माळ्याचे मणी. आमकां कित्याक पडला त्या पार्टीचे. आनी आतां तुमकां सेम सांग नायस सीएम पळय सॅटर्डे म्हणून खंय त्याच्या ऑफिसान सुद्दां कोण ना. लज ही पहिली सगळ्यात पहिली गजाल लज दिसता कितें म्हणून की चीफ मिनिस्टराचें ऑफिस तेजे एक बंगलो तेजो हांगा एकूय मनीस ऑफिसाचो कोणूच ना. मॅडम म्हाका एक सांग तुमी अपॉइंटमेंट घेतलेली CM कित्याक घेवंक जाय. पण प्रोटोकॉल प्रमाणे प्रोटोकॉल बिटोकॉल म्हाका सोशल वर्कराक प्रोटोकॉल कॉमन मनशाक जर कामां आसता जाल्यार एक ऑफिसान स्टाफ आसूंक जाय. म्हाका CMूच मेळोंक जाय म्हणून ना. प्रोटोकॉल कसलो कितले फावटी CM कडेन मेळपाक लागून हे मागता एक दीस तेंचे अपॉइंटमेंट आसना म्हणून म्हाका येवचें पडटा अशें. आनी म्हाका कित्याक रे जाय तेंचो प्रोटोकॉल. सेकंड जेन्ना तुम्ही म्हणटा ऑफिसर्स जाय आसले पूण तेंचो मेन ऑफिस हांगा न्हू सेक्रेटरीएटान. अरे सेक्रेटरीएट आज शनिवार बंगल्यार आसूंक जाय. सेक्रेटरीएट आसूंक जाय जाल्यार खबर ना म्हाका पण हांगा आसपाक जाय बंगल्या तो ऑफिशियल पर्सनल बंगलो न्हू पर्सनल ऑफिशियल मागीर 24 आवर्स उक्तो आसूंक जाय. ऑफिशियल बंगलो म्हणजे ऑफिस टायमार न्हू तो तशें काय हांव ऑफिस टायमाचो जाय. शेनवार आयतार काय लागना ना 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 ना. CMाक शेनवार आयतार लागता जाल्यार CM कसलो तो CM कसलो. CMाक कोणेनूय अपॉइंटमेंट नासतना येवपाचें कित्याक येवपाचें न्हू कित्याक येवपाचें न्हू अशें CM कडेन कितले लोक येता. पूण CMान हांगाच बसून रावपाचें म्हणटा कित्याक CMान हांगा बसून रावपाचें म्हणूंक ना हांवें CMान हांगा कोण तरी ऑफिसाचो मनीस दवरपाक जाय आसलो लेटर घेवपाक. हांवें ते सेक्युरिटीक सुद्दां सांगलें इन्फॉर्म करपाक जाय आसलें कोण तरी येता म्हणून. कित्याक येता म्हणून हांव कितें हे घेवन येता व्हडले लोकांक घेवन गरज ना डायरेक्ट येवपाचें आनी लेटर एक लेटर दिवन वयता हांव कितें हांगा हंगामा करपाक येवंक ना. 144 लावपा सारकें काय ना हांगासर. हांव एकटें येयला न्हू आनी तें निवेदन म्हाका ताका दिवंक जाय कित्याक ताका कळपाक
की गोंयान अशें चल्ला आनी हे आमचो हांगासरलो भायले लोक आमच्या गोंयान येता ते आमकां पंगेर केन्ना आमी जर गेले न्हू के रे तुम लोग ओ सीएम को इन लोग तुम्हारा लोगों का उधर लुच्चा बिच्चा बोला ना रे तुमको अशें म्हणून लोक आमकां टोमणे मारता लोक आमकां टोमणे मारता कित्याक सीएमा कडेन आमकां प्रोटोकॉल जाय रे आमच्या गोंयच्या सीएमाक आमकां मेळपाक प्रोटोकॉल जाय आनी अपॉइंटमेंट मागल्यार दिना ते आनी एक लेटर दिवपाक लागून अपॉइंटमेंट कित्याक जाय बरें गेलें ऑफिसान एक मनीस दवरपाक जाय इमर्जन्सी केन्नाय कितेंय जाता इमर्जन्सी येता तेन्ना अपॉइंटमेंट आसता आज कितले दीस जाले व्हिडिओ व्हायरल जाता कितें केलें यांच्यांनी कितें केलें तें सांग प्रोटोकॉल विचारता तांकां प्रोटोकॉल विचारपाचें आहा हे स्वता प्रोटोकॉलाच्या हितून आहा तूं म्हाका सांग हे मिनिस्टर स्वता प्रोटोकॉलाच्या हितून आहा एकटे तरी आहा